सुरवातेक सगळी आमी गीत घेवया. R43 पेज नंबर 199. R43 पेज नंबर 199. जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आमी एकठांय जाल्या सोबे माजार ओरणूक व्हडल्या. जेजू आमच्या राया, सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. सोय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिवं. आयज आनीक एक पावटी आमी जेजूच्या पांयांशी आमची भेट भेटूंक आयल्या. सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात सारा फेर्नांडीस आनी एंटनी कार्वालो. तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. मार्सेला डिसुजा ही पेरिगांत आसा. हे आमचे भयणी पासत तिका पिकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. तेच बरोबर सगळींची कोण बरी नात, भोव करून कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात तांचे पासत खेरीत भाशेन आमी मागुया. आनी आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन आमचे सगळे तारवटी भाव जे आसात तांचे पासत मागुया. ही मिसाचे भेटेन तांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. ते आपल्या गांवघरा बरे भाशेन सुरक्षीत पावूंक आनी तशेंच दुसऱ्यांची सुरक्षा सगळी मनान दवरून सगळी बंदोबस्त जी करूंक जाय सरकारान ती बरे भाशेन करूंक तांकां आदार दी म्हूण आमी हे मिसाचे भेटेन तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आपल्या शिसांक भेटता आनी जेजूक ओळखून घेवपाक, जेजू खरेंच जेजू पुनर्जीवन जाला तेन्ना हें समजून घेवपाक आयच्या दिसाक आमी मारिया माग्दलेनाच्या जिवितान हे वेगवेगळे पावंडे पडयता. इल्ले 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 करून ती जेजूक ओळखून घेता. आमच्या जिवितान जायते पावटी जेजूक ओळखून घेवपाक आमची नदर थोडे पावटी घडये दाट जाता. जायते पावटी एकामेकाक सवें जेजू आमच्यान पळोवंक जावंक ना. आयच्या दिसाक ही मिसाची भेट भेटयता आसतना सगळे असले आमच्या चुकींक भोव करून जेजूक आमी गरजेवंतां सवें पळोवंक चुकल्या. जेजूक आमी जे कोण समाजाचे देगेक पडलेले आसात तांचे सवें पळोवंक चुकल्या देखून ताचे लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवा कुंत सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया. सोरपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोम्या देवा, देवाची शेळी, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन.
प्रार्थुया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, हे पास्क परबेन आमचे असोक्तायेक तुवें आमकां घोटायेचें ओकोत दिलाय आनी आत्मीक बांदपासांतलीं आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरीत स्वतंत्र भुरगीं केलें. तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यांनी ओदीक बोर आनी जो संतोश संवसारान तुवें आमकां फावो केलाय तोच स्वर्गार संपूर्णायेन भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. पेदून जुदेवांक म्हटलें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या जेजूक तेवा ईश्वर आनी अभिषेक केलो म्हूण इस्रायलाक आख्ख्या गोलोण्यान तीरपणान जावचे खातीर ही उतरां आयकून तांकां व्हड खोंत भोगली. आनी पेद्रू आनी हेर दोन दुतांनी ताणें म्हटलें, भावांदो, आमी कितें करचें? पेद्रून जाप दिवन म्हटलें, जिवीत बदलात आनी तुमचे पातकांचें बोगसोणें जोडून जोण एकल्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेवचें आनी तुमकां पवित्र ओतम्याचें देणें मेळटलें. क्रिस्त ज्या देवान भासावणी केल्ली ती तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर आनी पयस आसलेल्यांक समेस्तां खातीर. आमचो सर्वेस्पर देव आपणाशी आपूण हाडटलो तितल्या खातीर. जायते हेर सांगून तांणी आपली गोवायकी दिली आनी तांकां असो उलो केलो, हे नश्टे पिणकेंतली तुमकां सोदवून जोडून घेयात. तेन्ना तांणी तांचें उतर मानून घेतलें आनी पवित्र स्नान घेतलें आनी त्या दिसा सुमार 3,000 लोक ताज्या जोम्यान भितर सरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. परतून म्हणया, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताजीं कर्तुबां विस्वासपणाचीं, नीत आनी प्राणीकपण ही दोनूय ताज्या मोगाचीं. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट भरला. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करता ताजे माये मोगाचेर कोण तरी विस्वास ठेवता तसल्या मनशांचेर ताजी नदर बसल्या. तोच तांकां मनांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुखाच्या काळार दानो दितलो. जबाब सर्वेस्पराक जय. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताज्या भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा तशी आमची देव तुजी प्रिती. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गाराक उबे रावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्परान गोडिल्लो दीस हो. संतोष आनी आनंद बरीत जावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना वडो घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगावली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले. जंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सुमयाक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो. पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारिये. तिणें वडोवन ताका म्हणलें, रब्बोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सरशीं चडूंक ना. पूण म्हज्या बाबांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणे सोमयाक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भावा भयणीनो, जेजू जिवंत जाला. हालेलुया, हालेलुया. आमी जेजू जेन्ना जिवंत जाला, आतां ह्या जिवनपणाच्या सातळ्यान वा पास्काच्या सातळ्यान आमी आसा. आनीक दर दिसाक आमकां जेजूच्या जिवनपणाची एक आनी एक घडणी आयकूंक मेळटा. आयज मारी मागदलेन जी पयली सगळ्याहून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक पळोवंक, ती आमच्या मुखार आसा. जेजूक ओळखूंक कशे भाशेन तिच्या जिवितान हे पावंडे कशे जाले, स्टेजीस, त्यो आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्योन जुवां बरे भाशेन दाखयता. पयलो तिणें जेजूक ओळखूंक ना. शुभ वर्तमान सुरू जाता आसतना आमी आयकता मारिया समाधी लागीं रडत रावली. समाधी रिती आसा, फोंड रितो आसा. जेजू थंयसर ना. ही दूख घोडे इतली चड जाल्ली आनी तिचीं दुखां इतलीं दोळ्यांनी भरलेलीं की तिची विस्त घोडे सायली. आनी जेजू मुखार जो दिश्टी पडटा ताका तिणें ओळखूंक ना. पूण जेन्ना जेजून तिचें नांव घेतलें, मारिये, त्या वेळार तिणें काळजान तावन जेजूक वळखलो. ओ सोमी, ओ गुरुजी, रब्बोनी. आपल्या काळजांतलो उद्गार तिणें रोखडोच उचारलो. भाव भयणीनो, जेजूक ओळखूंक घेवंक आमकांय देणें दिलां. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमकां आयज भेटटा. आयज जी परिस्थिती आमची जाल्या, हे परिस्थितीन पासून जेजू आमकां दर दिसाक भेटटा. जेजू जेन्ना आमकां भेटटा तेन्ना आमचे लागीं जायते ऑप्शन्स आसात. आमी आमच्याच दुखांतूच रावूंक वा त्या दुखांतली भायर सरून आमी आमची नदर जेजूचेर दवरूंक. जरी तर आमी आमच्या दुखांतूच रावलीं, जे भाशेन मारी एक दूख भोगलेली, कारण आसा, फोंड रितो आसा, जेजू ना, सारकें कारण. आयज आमकांय कारणां आसात रडपाक. जेवण ना, आमी भितर आसा, काम ना, हें ना, तें ना, दूख. एकामेकाक मेळना, दूख. पूण हे दुखीन जरी तर आमी इतलीं रडूंक लागलीं आनी इतलीं गुणगुणूंक लागलीं, जायते पावटी आमकां कितेंय जालें जाल्यार आमकां रोखडेंच दुसऱ्यांचेर गुणगुणूंक जाय. आनी ह्या दिसांनी चड करून आमी फकत सरकाराचेर गुणगुणटले, कित्याक सरकाराची ही जबाबदारी, सगल्यो वस्तू वेवस्थीत घालूंक, सगल्यांचें कॅर घेवपाक सरकाराची जबाबदारी.
पूण जायते पावटी आमचें गुणगुणप आनी रडप इतलें जाता की आमच्या दोळ्यांचेर साय येता. जें कितें बरें आसा तें आमकां दिसती पडना. जेजू आमचे मुखार आसा तो आमकां दिसती पडना. म्हणटच आयच्या दिसाक मारये लागीं शिकुया. मारिया मागदलेन आमकां शिकयता, आमकां कितलीय दूख आसूं, कितलेंय गुणगुणप करूंक आमकां सोयेग आसूं, आमची नदर ताच्याहून मातशें मुखार वचपाक जाय. जें कितें बरें आसा, जी पॉजिटिविटी आसा, ताचेर आमची नदर घालुया, जेजूचेर आमची नदर घालुया. आनी जेजूक ओळखूंक आमकां ह्या दिसांनी आनीक जायते सोयेग मेळटात. भोव करून जीं कोण गरजेवंत आसात, गरजेक सांपडलेलीं आसात, घडये आमच्या शेजाऱ्याक आसात, घडये जे कोण ऑथॉरिटी आसा तांकां खबर ना, जाल्यार आमी तातूंत आमचेंच बरेंपण तांकां दाखोवंक, जेजू तांकां दिवंक. ह्या दिसांनी हेल्थ सर्वे चल्लेलो आसा. हेल्थ सर्वे करूंक घडयेक सगळें वेवस्थीत करपाक जाय ते भाशेन सरकारान प्रयत्न केला. तरी आसतना सगल्यो वस्तू ते भाशेन वेवस्थीत जावच्यो नात. असल्या वेळार आमचें जें इन्फॉर्मेशन आसा, आमची म्हायती आसा, ती आमी खुशे मनान दिवंक. कित्याक त्या प्रमाणे सगल्यांच्या स्वस्था खातीर आनी सगल्यांच्या बरेपणा पासत ह्यो वस्तू घडून हाडलेल्यो आसात. म्हणटच जेजूक ओळखूंक आमकां सोयेग आसात ते घेवया. देवाचें उतर आमकां दर दिसाक आमच्या घराब्यान घराबो कसो वाचूंक, ताचेर नियाळ करूंक काय बरें सोयेग. आमचो लिटर्जी सेंटर आमकां दिसाच्या दिसाक काय बऱ्यो तयार केल्ल्यो प्रेयर सर्विसीस आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू बरे भाशेन पाठयता, त्यो आमकां सगल्यांक मेळटात. जाल्यार त्यो घेवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून खऱ्या जिव्या जेजूक आमी ओळखूंक आमकां हे भेटेंत कृपा मागून घेवया. भेटोवने वेळार कितें घेवया? C18 पेज नंबर 36. C18 पेज नंबर 36. यादनी उंडो समोर पिता, आमची मोरां समोर भुया. तयार करता कालसा आमची तयार करूया. निगदा कारोस भेटोयता, आमी आमची चीण भेटोया. तुझ्या उदारपणान तूं आमकां दाखांचो सोरो तुका भेटो. Staro gotto condita, più kami aiti sauya. Sorgi jewon toyar satle, Mutan maruk lagi sorya. Staro gott piwon जातले, आमच्या आत्म्याक दादोस करूया. यादी कुणो समोर पिता, आमची मोरां समोर भुया. आत्मी कुणो तयार करता, काळसा आमची तयार करूया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या मानून सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान कोनवाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी इबाडिना जावच्याक आनी सर्गीचें सूख आमी जोडूंक पावच्याक तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो. आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो स्फोट तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. किरीत भाशेन ह्या दिसांनी कोविड-19 हे पिडेन संवसारभर जीं सोंपून वेतात तांची सायबा काकूत कर. आमा समेस्तांची दिसाच्या दिसाक तुज्या पांयांशी येवन तुजी मजत मागतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूक ओळखूंक आमकां व्हड सोयेग, आनी हो व्हड सोयेग म्हणल्यार पवित्र मिसाची भेट युकरिस्ट. ह्या पवित्र संस्कारान जेजू आमकां दिसाच्या दिसाक भेटटा. आमी आसात थंयच रावन आत्मीक जेवणांतल्यान जेजूक ह्या दिसांनी घेता. पवित्र पुस्तकांतल्यान नियाळ करून ताची ओळख आमी आनिकूय आमच्या काळजान खोल रिगयता.
ह्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट ही पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेडी ससऱ्याचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी शिवंक येता, ती आमचेर जोडटी आनी घास हाडिना आसा, पूण तुजे काकोतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव बरी संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग करता आनी आनी हांव तुका म्हज्या तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. आत्म्याक घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घोडे तुका तुका हांव संस्कारांत घेवंक संस्कारान घेवंक शकना म्हणटोच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण काळजान आसाय समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. क्रिस्ता बरोबर तुमी जिवन जाल्यांत म्हणटोच सर्गीच्या वस्तूंचे जावं दी तुमचे ओतरेक. थंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. सर्वेस्पराक जोई. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा, आमच्या भोव मोगाळ बापा,
पवित्र स्नानांत एक अमोलीक देणें तुवें आमकां फावो केलें. तुजींच भुरगीं आमकां करून तुजो माये मोग आमकां चाकूंक दिलोय. तर आतां आमचीं काळजां स्वर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आयज 14 तारीख. फर्स्ट लॉकडावन जो पिरियड दिल्लो तो आयज काबार जाता. पूण आयज लॉकडावन काडूंक ना. हाच्या एक्सटेन्शना विशीं आयज आमकां कळयतल्यात. म्हणटच घरान भितरूच रावचें, कोणेंच भायर सरचें न्हू. मिसाची भेट लॉकडावन पिरियड आसूं पासून आमी लायव्ह स्ट्रीम करतल्या. तुमकां कम्युनिटी ग्रुपाचेर कळयला ते भाशेन फाल्यां एक दीस इगर्जेचें ऑफीस उक्तें आसतलें 9 ते 12 वाजता. खेरीत भाशेन तुमकां कोणाकूय मिसां दिवंक जाय जाल्यार हांगासर इगर्जेन येवन मिसां दिवंक नाका. आमच्या ऑफिसाच्या नंबराचेर तुमी फोन करचो आनी तुमचीं मिसां दिवचीं. पेमेंट्स आतां करपाची गरज ना, ताची काळजी सद्याक आमकां नाका. कोणाक मिसां दिवपाक जाय तांणी फाल्यां 9 ते 12 वाजता इगर्जेच्या ऑफिसान फोन करून तुमचीं मिसां दिवचीं. सोर पदवीदारा आनी काकलुतसारा देवा, सर पदवीदार आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासत पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. बाता ती कोनवाडायेन कोनवाडाय आयकून घे. घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणा खाली येवन हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दवतल्या बेगीनूच इलाज इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती ती बोड शक्ती मेळचे खातीर खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणादीक वासी बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजे पासत वावुरतल्या सगळ्यां पासत सगळ्यां पासून पोरजेच्या बरेपणा खातीर बरेपण फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन जाणवाय तांकां उजवाडाय. तांकां उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमच्या सुम्यावर आमेन. आयज सांजे 7 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण खेरीत भाशेन जे आमचे गोंयकार भाव वाटेर सांपडलेले आसात, जावं दर्यांत तारवटी वो जे लँडार आसात तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन भेटयतल्या आनी तांचे पासत आमी मागतल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. K7 पेज नंबर 142. K7 पेज नंबर 142. निर्वागी आमची काळजां काळोखान बुडून आसली, निराशी तुका मोरीत ओचितूच सुखे साली. काळजाचो उजवाड जेसू, मोनाचो प्रकाश जेसू, कुडीचो बोजोळ जेसू, जिणेचो सुर्या जेसू, काळजाचो उजवाड जेसू, मोनाचो प्रकाश जेसू, कुडीचो बोजोळ जेसू, जिणेचो सुर्या जेसू.